आमी फाटले कितले ते दीस जाले एक कॉन्ट्रोवर्सी गोंयांत जाला ती पळयता. सरकारचो आपालिपा चल्ला. विजय सरदेसाय म्हणटा आपूण परमिशन दिवंक ना. तुमकां कळ्ळें आसतलें हांव खंयच्या कॉन्ट्रोवर्सी बद्दल उलयता तें. चर्चीच्या जमनीचेर जो घालो घाला, जे आर्किओलॉजिकली प्रोटेक्टेड सायट आसा थंय जो इतलो व्हडलो बंगलो आयला ताचो विशय. विजय म्हणटा बाबू कवळेकारान दिल्ले. CM म्हणटा विजय सरदेसाय, ताजो सेक्रेटरी आनी बाकीचे लोक इन्वॉल्व आशिल्ले ही परमिशनां दिवपाक. आमी पयलींची पिक्चरां पळयला तातूंत दिसता की एक बारीकशे थंय झोपडी आशिल्ली, ती झोपडीच्या जाग्यार आज एक व्हडलो बंगलो आयला. हे सगळे जे पॉलिटिशियन आसा गोवा फॉरवर्डाचे, काँग्रेसाचे आनी BJPचे, हे जर तुमी पळयत आनी CMचे वेगवेगळे स्टेटमेंट जर तुमी पळयत काल आयिल्ले, तो म्हणटा आपूण कसल्याच इलिगल गोश्टीक थारो दिवचो ना, पूण कांय कॉन्क्रिटूय येवना. आनी ताजें म्हणणें आसा की कोणी तरी कंप्लेंट करूंक जाय आशिल्ली. जर ते स्ट्रक्चर इलिगल आसा जाल्यार सरकाराक पावर आसा ते मोडपाची आनी प्रोसेस सुरू करपाची, पण तांचे कडल्यान जायते येना. ह्याच बाबू कवळेकार जे आज BJP बरोबर आसा आनी जे गोवा फॉरवर्ड आशिल्ले तांणी BJPक सपोर्ट केलो. आज काँग्रेस पार्टी म्हणटा की आमी विजय सरदेसाया कडेन वतले सपोर्ट घेवपाक गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो. काँग्रेस, BJP आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी ह्यो सगळ्यो एकामेकांचोच भाग आसा. जेन्ना जेन्ना इलेक्शन जाता ताजे मागीर एक चडावड लागता एकामेकांक जॉयन जावपाची. आनी तेन्ना तुमकां दिसून येता की प्रत्येक जाण म्हणटा हय आपूण जॉयन जातलो, म्हाका TCPचे दी, म्हाका अमकें खातें दी, म्हाका खाण खातें दी, म्हाका आनी दी आनी हें दी. अशे तरेन आयज ह्या सगळ्यांनी मेळून गोंय विकपाक काडलां. म्हज्या कम्फर्टांतल्यान भायर येवन म्हाका पॉलिटिक्स जॉयन जावपाची गरज नाशिल्ली, पण आज आमी जेन्ना पॉलिटिक्सान जी चल्ल्या पळय करप्शन, आमचें गोंय जें विकपाक काडलां पळय तें जर पळयत आनी तें पळयल्या उपरांत जो म्हज्या मनान राग आसा ताका लागून आमी पॉलिटिक्सान भितर सरल्या. म्हजे 6 वर्सांचे चली आसा, ते जेन्ना व्हडले जातले तेन्ना म्हाका एकूच प्रश्न करतले की पापा ह्या लोकांनी जेन्ना गोंय विकपाक काडिल्लें तेन्ना तूं आद्वोगाद आसतना तूं कितें करतालो. आज हो खूब इमोशनल इशू आसा म्हजे खातीर. गोंयचो सायब, गोंयच्यो चर्ची, गोंयची देवळां, गोंयचे दायज आज प्रत्येक पॉलिटिशियन विकपाक सोदता. ताणें तें विकपाक काडलां. गोंयचे फोर्ट विकले, गोंयचो स्वाभिमान विकलो. आज हांव एज अ गोंयकार म्हाका गोंया बद्दल खूब अभिमान आसा. आनी म्हज्या भुरग्याक जेन्ना ते व्हडले जातले तेन्ना जें गोंय आमी पळयल्लें तें गोंय म्हाका दाखोवपाक जाय. कितलीं वर्सां जालीं हे दोनूय पार्टीचे सरकार हांगा येवन गोंयाक जाता तितलो प्रयत्न करता कशे तरेन विकप आनी गोंयकारांक काबार करप. पॅन्डेमिकान लोकांचे धंदे गेले, पॅन्डेमिकान लोक भिकेक लागले. तुमी खंयचोच मिनिस्टर पळयला तो पयशेकार जायत आसा, गरीब जाल्लो पळयला ना जावन. हाजे वयल्यान तुमकां दिसून येता की हे सरकारान आशिल्ले आनी नाशिल्ले आनी जॉयन जातले आनी पार्टी कोएलिशनाक करतले हांची जी पॉलिटिक्स आसा ती स्वार्थाची आसा. तेन्ना गोंयकारपण राखपाक, एज अ नीज गोंयकार, म्हजी देवळां राखपाक, म्हजे जागे राखपाक, म्हज्यो चर्ची राखपाक, म्हजो गोंयच्या सायबाक राखपाक हांवें आज एक वेरी इम्पॉर्टंट डिसिजन घेतलां. तें म्हणजे हांव फाल्यांच्यान सकाळच्यान आमरण उपोशनाक बसतलो. हो म्हजो संदेश म्हाका सरकार कडेन पावपाक जाय की जो पर्यंत तुमी कॉन्क्रीट स्टेप्स घेवचे ना, लिगल प्रोसेस दाखोवचे ना, जो पर्यंत डॉक्युमेंट भायर सरचो ना, टू शो दॅट यू आर रिवोकिंग ऑल द लायसन्सीस एंड द परमिशन्स ग्रांटेड टू दी स्ट्रक्चर, आनी ते मोडपाचो जो पर्यंत कंप्लीट कॉन्क्रीट प्रोसिजर आमकां दिसून येवचो ना तो पर्यंत हांव अन्नाचो एकूय कण घेवचो ना. हो फाल्यांच्यान हांव बसतलो, एक सामान्य गोंयकार म्हणून हांव बसतलो
गोंयचें दायज राखपाक आमचें गोंय आमच्या भुरग्यां खातीर राखपाक हांव आम आदमी पार्टीचो पॉलिटिशियन म्हणून बसना. हांव बसतलो थंय म्हजें गोंय राखपाक. फाल्यां मेळुया सकाळीं चर्ची कडेच देवाच्या पांया कडेन बसतलो. देवाच्या पांया कडेन बसतलो. देवभुमीन बसतलो. आमचें गोंय आमकां राखपाक जाय म्हणून तुमकां फाल्यां सकाळीं रे उजवाडा मेरेन सुरवात करुया. मागीर पळोवया सरकाराच्या घरार उजवाड पडटा काय आमचेर पडटा काय गोंयकारांचेर पडटा तो. तुमच्या वांगडा अजूनय कोण हो म्हजो स्वताचो डिसिजन आसा. जेन्ना हांवें पार्टीक सांगलें की हांव हें करतलो म्हणून तें म्हज्या भुरग्या खातीर करता. म्हज्या गोंयच्या प्रत्येक मनशाच्या भुरग्या खातीर करता. गोंयच्या फुडारा खातीर करता. हातूंत दुसरो आमकां चॉयस ना आनी आमकां चॉयस धरूं ना. फकाणां चल्ल्या आपा लिपा चल्ल्या आनी आमी तेंच पळयता. तो म्हणटा हांवें करूं नाशिल्लें, तो म्हणटा ताणें केल्लें, तो म्हणटा ताणें केल्लें. हे सगळें एकामेकांक मेळून आसा. गोंय विकूंक काडलां. आमी गोंय विकपाक दिवचें ना. गोंय आमचें आमी राखून दवरतले. मरसर और जो पर्यंत सरकाराक जाग येना. जर गोंयान जर मरून जर हांवें जर गोंय बदलतलें जाल्यार तेंच हांव